नेसले आणि आमगे बुडकूल उठल हाय दी गुड मॉर्निंग शी गुड मॉर्निंग शी गुड मॉर्निंग शे मुग ना होय आता हांव भायर सरना तो म्हाजेर बेजार जाला आपल्या मोठा रोकडी येतो बाजारान वचून सो तुमकां मेळटा मागीर फोडू काय होय आज काम चालू म्हणल्यार चालूच आहे एक आतां आमी आडसर हाडूं येयले आनी ती मातशी भायर सरल्याक बाटली हाडपा विसरवली ते कडे फोडून घेवपा जाले आडसर आमकां सो ती आतां बाटली सोदपाक गेले हांव शॉप कित्याक म्हाका कांय खबर ना न्हू तेका लागून ते कडे फोडून घेतली आडसर आमकां गोश्या रेसिपी शूट करतले आनी हाल म्हणल्यार गोश्या रेसिपी हाडटले हांव तुमकां होलीचे गान घोंस केन्ना चोयलें नाय तें घोंस हें कोताय ते घोंस कोताय ते घोंस म्हणटाय कोंकाय न्ही आमगेले हांगा आनी ओत जावं कोकाद म्हणटाय सगळें दोळे होसपुसा मागीर कितें मान बारीक कातरूंक जाय लांब एक केन्ना केलें नाय तें It's a kind of shape. So I can patience. फूल वायट आमचे मागीर कातून म्हणटा दोळे वयता तेजें दूद अशें कातून म्हणटा बाय भोर दिवच्या जाय दोळे वचपाना ना रांपलो आसता ते ना दोळे दोत्रे फूल बरें दुपा जाय तेजें कोरोड वचपासा That big body. Let's pick authority.
हे आतां हांवें घोंस करपाक आयसरांचे घोंस करपाक आतां हांवें निकळायले ते निकळायले आनी उदकांत घाललोले उदकांत घाललो तरी ते हाटल्यान तेजे करोड आसता निकळायले तेजे ब्रावनीश आसता ते सगळें साफ करूंक जाय एक काने काडूंक जाय कळ्ळें आनी ते दाखय तेंका ते मागीर उदकांत घालून दवरूंक जाय पोतून उदकांत घालतले मागीर ते कातरूंक जाय तेजे एक एकान लेयर मारपाक जाय मागीर ते उबी कातरूंक जाय बारीक शीर मारूंक जाय मागीर ते बरें कातोले की ना ते बरें धुवपाक जाय सारकें वायट पुसान धुवपाक जाय सारकें दये पुसान आनी मागीर चाणी घालपाक जाय न्हिस्तोंक आनी मागीर हांड्या घाल साकर घाल शिजोवपाचें आनी येदो मागीर जावन येता आल्या रोस घालपाक जाय तितून बरो टेस्ट येता आल्याचो कळ्ळें जालें शिजोवपाचें आनी मागीर साकर घालपाचें शिजोवपाचें कितू मिनट कशें उदका तें हांव सांगता मागीर उपरांत तुका हांव सगळें सांगता कितू मिनट वयता कितें तें ओके आतां ही हांव आडसरां ही आतां निकडायले मागीर तेंचे आवटसायड हे आसता होरोडी आसता ती काडूंक जाय ब्रावन अशें तें साफ करूंक जाय क्लीन करपा जाय सो तें क्लीन केले उपरांत उदकांत घालून दवरूंक जाय उदकांत घायली की ना मागीर ती कातोरपा जाय कातोरली की ना आनी एश कोन्न चोय एश कोन्न कातरूंक जाय चोय फायन कितू येताय ते एक हेजे लायनीचे कितू येताय त्यो मारपाच्यो आनी जर तर तुका दोनी येताय जाल्यार मागीर दोन चोय एश बी कातरूंक जाय एश कोन्न उबी कातरूंक जाय कळ्ळें एश कोन्न तेंक न्हू चड आर एश को फायन कातरूंक जाय एश कोन्न हें सगळें एश कोन्न कातून घेवपाचें पयलीं तेंचें एश कोन्न हें मारूंक जाय ना दाट जाता आमी हांगार आसता न्हू माय आमगे कोताली सगलें घरा आमगेन तेदो आमी चोयतालीं मांगेले आमी शिंकलो बऱ्या पडना शिंकलो केन्ना सांडना एक तेंपा यूज करूं मेळटा आतां तुमी मुगे शिंकाय आनी तुमी कोराय नेक्स्ट इयर म्हळ्यार तुमी म्हाका दाखयतलीं आतां हांव तुमकां दाखयता ना ते वर्सा म्हळ्यार तुमी म्हाका दाखयतलीं तुगे आपण शिंकोन हे भाशेन केलें म्हूण दुकान दुसरें दूध ते सगळे स्टेप बाय स्टेप दाखोवचे पडटा लास्ट मागीर हांव सांगतालें दुकान काडटलें हें लास्ट हें आतां अशें करून धुवन काडूंक जाय ह्यो आतां घोंसां कातोले की सोय इतली धुवन काडूंक जाय सार वायट पुसान धुवपाचें आनी मागीर
कितू उदक चेंज केलें ती चोय हांवें. आनी आतां आंड्यांक घालून शिजोवंक घालपाची, साकर घालपाची आनी जावन येता मागीर आल्या रोस घालपाचो आनी सारकें पोंता येयली म्हणटरीच कोटाय ते अशें करून स्टिकी जाताय. ते जालें म्हणटरी मागीर ते ऑयलीचे हेजे पेपराचेर घालपाचे, दळयले पेपर कातून तेजेर घालपाचे. तूं उदकां तुका न्हिसतान सारकें न्हिसतावपा जाय. आनी ना ना आमी शिजयता आसतना उसळटलें साकर घाताय न्हू, साकर घाल म्हणटच उदक जाता तें आंगाचेर उसळता. ते पासून स्लो फायराचेर दवरून शिजोवपाचें. थंडी घालपाक जाय पळय चणी आहा आमकडे आतां हें चाणी घाता, ही सोय चाणी घाता घोंस करपाची. ती सारकें उदक देंवन वचूंक जाय, सारकें ड्राय जावपा जाय. आनी मागीर आंड्यान रोखोवपाचें, साकर घालपाची अदमासान आनी मागीर जावन येता जाल्यार रोस घालपाचो आनी मागीर पेपराचेर घालपाचें. चोय कशें लागता तें तुमकां. आनी कॉमेंटाक घाल्याय, सांगाय. चण आसली ही चोय घोंसां सोय कातोली ती. आनी आतां हांव साकर घेता. चोय साकर घेयल्या हे तूं काश्यांक सुमरान घाता. साहेब मागीर तुमा बरे भाशेन गायलां, बरे भाशेन कर साहेबा. हेचो आतां हांव शिजोवन दवरतां. हे आतां घोंस कोत तें साकर घान मिक्साप कोता, मिक्स कोता साकर आनी सोय. तेशें मीठ घाता, मीठ घाता. साकर रोकडे घातले तोरणी आहा न्हू सोय. आनी गोवान काफेताली गायलोलें चायेचें स्मेल जावपा जाय मागीर थिंगा घालूंक जायना. तयार केला रोस काडपाची, बिगड तयार करूंक जाय. वयस न्हू पयलीं म्हाका तें उदक दी. आज बरी गेलो ना नुस्तें हिंगा न्हू आल्याचो रोस घायला, आल्या इल्लेशें धाडायलें बरें आनी मागीर धाडायल्या उपरांत मागीर ज्यूस घेवन आहलोलो मिक्सराचेर आलें मारून आल्या थोडेशें उदीक घालून मिक्सरार मारून तेगे ज्यूस काडून हितून घायला आनी मिक्स केला.
What's got Kongo too? जे जायले न्हायचो सारको ते साफ करूया बरं बाय बाय वर उजवून तुझे लायटर ना आती लागत असलेले ऊस बंद कर ऊस बंद कर Then I eating goshe. Like goshe? Nice? Nana made nice? Yes. Nana made nice? Tasty? Yes. Okay, eat. One eat. Eat. Actually, मुगे हांवें गोंस केले मुगे गोंस तुमकां केश लागले ते म्हाका कॉमेंटार सांगाय आनी चड तुमकां देव बरो करूं मुगे चोयताय तांकां आनी म्हाका कॉमेंट कोराय आनी सांगाय बरो लागलो ना ते आनी तुमी हे भाशेन करून देवान आदार दिवचो सगल्यांक गायज आज जाल्या देड राती कडेन आनी आतां व्हिडिओ एडिटिंगाक बसला म्हणल्यार ऑलमोस्ट म्हाजें एडिटींग जालें सो लास्ट टायम म्हाका सांगूंक जाय आसलोलें म्हाका न्हू रेसिपी न्हू म्हाका रिक्वेस्ट केलेली गोश्यांची बट आय एम रियली सॉरी म्हाका ती रेसिपी कोण मागलो पळय तेगे नांव सद्या म्हाका ना हांव कितें करता जाल्यार नांव कोण रेसिपी मागील न्हू बुकार बरोवन दवरता तेगे नांव बरयता आनी तेणें कितें रेसिपी मागील ती बरयता सो ती आनी तशी स्पेस दवरता आनी कोण ती रेसिपी मागील न्हू जाल्यार थिंगा तेगे नांव घालता आनी तेणें मागलेली रेसिपी ती हें कोता सो म्हाका 2-3 नांव घेवपाक इजी पडटालें सो कितें जालां आज सद्या तेगी रेसिपी मागोलचो त्या मनशाक गेली रेसिपी मागलो तेगे नांव आहा म्हाका कळ्ळें पूण तें आमगे कुडकागार आहा मागीर एक बूक मेंटेन केला सगळें तेजेर हांव बरयता कोण रेसिपी मागिल्ल्या कितें म्हाका एक बूक केलो न्हू सांगता एक बूक केला हाफ बूक हांवें हेरेन स्कीन केन कोंकणी दवरला आनी हाफ बूक मागेलो रिक्वेस्ट विडियोजाक दवरला म्हणजे हाल कितें करूं जाय कोहल विडियो करूं जाय केन्ना कितें घालतलें तशें चिंतून हांवें एक बूक केला सो आज जालें देड आनी आतां पॉसिबल ना सिसीला फोन मारून ताका विचारपा नांव आनी अर्ली मॉर्निंग म्हाका विडियो अपलोड करूंक घालता अर्ली मॉर्निंग म्हणल्यार 8 घालता विडियो अपलोडिंगाक हांव मे बी 10-11 11:30 भायर अपलोड जाता आनी आमी भायर गेली जाल्यार बेगिना जाता म्हाजो आनी हांव नको ह्या दिसान कितले बेगीन जाता अपलोडाक बी जाता दिसता काय 8 घालता अपलोडिंग नेट मेळना हिंगा रेंजी प्रॉब्लम जाता आनी आतां तेका फोन मारून विचारपा म्हाका पॉसिबल ना ती राती कोणें देड जाल्यार मागीर सकाळीं केन्ना विचारतो ते कडेन आनी हांव केन्ना पोतून एडीट करतलें आनी केन्ना अपलोडिंगाक घालतलें तो लेट जातो न्हू सो नेक्स्ट टायम तुगे शुअरली नांव घेतलें आनी आयज हालीं हें आतां सिरीज केल्यार ओली स्विट्साचे सो आयज हांवें गोश्यां घालता रेसिपी हाल्ले नेवऱ्यांच्यो
मागीर हांव कितें कोत्ता जाणा हिंग कितें कोत्ता स्वीट्स तेगे रेसिपी शेअर कोत्ता आमगे घरा कोणें कितें रेसिपी कोत्ताय न्हू ते तुमकोन शेअर कोत्तले ओके आनी म्हाका न्हू बिबिकाची रेसिपी मागलोली आनी हांवें सांगलोलें मागी मम्मी कोण बिबिका रेसिपी कोण म्हळ्यार कोट्टा पूण ते एग्जॅक्ट खबर ना मिनटां कितू मिनटां तें करूं जाय सो बेश्टी दाखोवन फायदो ना आहलोलो सो हांवें मदर इन लॉक सांगिल्लें रेसिपी तूं जाण काय मागीर आपूण जाणा आपूण दाखयता म्हणून तुमकां शेअर कोतो म्हणून आपूण तुमकोडे सो तुम बिबिंकाची रेसिपी येतली आनी हांव ही फाटी नांव बी घेयना जाल्यार आय एम रियली सॉरी कित्याक हांव हिंग हा न्हू म्हाका तो बुकाचेर घार हा बूक तो आनी मागीर बूक आरमारीचेर वयर दवरलो आहा सो ताका फोन मारून ताका फोटो मारून धाड सांगतलें ना जाल्यार हेजेर न्हू कमेंट्सून म्हाका आतां भरपूर येता जर ते गोश्या रेसिपी कोणाक कमेंट मारलो पळय तो गोश्या रेसिपी तेगे कमेंट सोदता हांव पूण म्हाका तो कमेंटूय मेळना हूंय हा तो ओके ताका लागून तो म्हाका मेळना आनी ताका लागून हांवें तेगे नांव घेवन आनी मे बी हेच्या मुखार हांवें कितें शेअर केलो हा जाल्यार नांव घेवं ना कमेंटाचेर जाल्यार बेजार जायनाका खरें नेक्स्ट टायम केरफूल रावतलें आनी बूक कॅरी कोत्तलें दोनूय कडेन म्हाका दिसलो हांवें हाडलें म्हणून पूण हांवें हाडूं ना बूक विसरोलो बूक हांव कपडा वयर दवरला कित्याक कपडा वयर दवरलो बाबा लागून वयर दवरलो सकयल दवर न्हू तो काटा बी अशें हें कोता हेटा न्हू तो तेका कोणा न्हू तेका वयर दवरलो कपडाचेर तो हांव थिंगा विसरोलें ओके आनी तुमकां तेगी रेसिपी कशी लागली गोश्यांची ती म्हाका कमेंटान सांगा आनी न्हू एक सांगूंक सोदतालें कोणाक जज कोन्न नाका हांवें न्हू एक बूक रेसिपी शेअर केलोली आनी तितून न्हू हें एड केलोलें मॅगी क्यूब एड केलोलो सो आयज म्हाका एक कमेंट येयला म्हाका तेगे नांव घेयना तें सांगता गोंयचो टेस्ट ही आमी पिड्यार कोत्ताय थोडो लोक सगल्या हितून मॅगी घालताय एटलिस्ट न्हू आमी कितें घालताय तें दाखयता थोडे लोक हाय न्हू ती कितें घालताय न्हू तें दाखयनाय आनी थोडी अशें इतलें हें आसता थोड्या की डिफिकल्टी आसता तें दाखोवपा मेळना सांगता तें घालून तें दाखयनाका हें दाखयनाका तें दाखयनाका अशी डिफिकल्टी आसता म्हाजेरूय म्हूण सांगना सो कोणाक जज कोन्नाक तुमी तुमगे जजमेंट न्हू तुमकोडें दवर आमी न्हू कितली कॅपेसिटी आहाय आमकोडें आमी कॅमेरा फेस करून ती बावडी मामी ना जाल्यार म्हाजी मादर इन लॉ ती बावडी कॅमेरा फेस करून ना हेजे पयलीं तेणी केन्ना फोटो काडपा भायर मागीर स्पेशली मागे मामी ती फोटो काडपा भायर लॉज येताले बावडे एक कॅमेरा म्हळ्यार येना मागीर भाशेन तेगे कॅमेरा भायर ते कोण तितू हें कोणा कॅमेराचेर एटलीस्ट तेंकोण गट्स आहाय ती कितें तरी करूं सोदता सो तुमी घाय आनी अशें जज कोनाका आनी कोण घाई मारल्या फुला रेसिपी लागून अरे बाबा एटलीस्ट आमी जज कोन्नाय तुमी कशी रेसिपी घार कोत्ताय ते तुमकोन हितू कॅपेसिटी आहाय जाल्यार तुमी शेअर करा न्हू तुमगेली रेसिपीज तुमी कोणें हाडयना शेअर करपाना आमी कितें दाखयताय न्हू आमी कशें कोत्ता तें दाखयता स्पेशली हांव सांगता आमी कितें रांदीत तें दाखयता तुमकां मागीर मामी हांव मदर इन लॉ आमी प्रोफेशनल न्हू मागीर डॅडी प्रोफेशनल ओके तो प्रोफेशनल तो तेगे तुका रेसिपीज दाखयता प्लस तेणें एक आनी रेसिपी दाखयलेल्या हांव क्लियर जाता म्हाका मनान धरून रावना पूण हांव ओपनली सांगता कितें जालें कितें ना तें आनी एक तेगे रेसिपी कोण तेगे न्हू कोणा रेसिपी कमेंट मारला आमी गोंयची अशें कोन्नाय म्हण ओके फायन तुमी गोंयचो पुलाव तुमी अशें कोन्नाय तुमी कशें कोत्ताय ती शेअर कराय न्हू आमकां म्हाका लिंक धाडा हांवूय पळयता तुमी कशें शेअर कोत्ता ते भाशेन आमी ट्राय कोत्ता आमी करून खावन चोयता तशें आमी कितें दाखयता तशें तुमी करून खाया तुमकां कळटलो टेस्ट मॅगी घालना आसन तो टेस्ट कहो आसा मॅगी घालून टेस्ट कहो आसा तोय तुमकां कळटलें सो जज कोन्नाका कोणाक कोणें अशें केलें तशें केलें एक सांडून गेलो हिंग कित्याक रावना थिंग कित्याक रावता सगळ्यांच्या लायफान डिफिकल्टी आसता न्हू सगळ्यांक एक्सप्लेन करपा न्हू कोणाक टायम आसना पूण हांव न्हू ओपन म्हाका न्हू कितें लिपोवपा नाका हांवें हें केलें तें केलें म्हाका कांय लिपोवपा नाका आतां म्हाजें ओपन मागें सगळें ओपन ती झगडी जाली भायर जाल्यार कॅमेराचेर सांगता आमगे झगडी जाल्या मागीर यूट्यूब फॅमिली जालें म्हाका आमगे कितें व्हडली म्हाका फॅमिली नाहलोली म्हाका आतां इतू बरें दिसता म्हाका कोणें कितें म्हणत जाल्यार मागीर यूट्यूब फॅमिली तेंक पोत्तून सांगता अशें न्हू तशें म्हणून म्हाका कितू प्रावड जाता की म्हाका कडेन येद्दी व्हडली फॅमिली आहा म्हणून आयज मेरेन म्हाज्या मदर इन लॉ सांगिला म्हाका कडेन आतां म्हणल्यार येद्दी व्हडली फॅमिली आहा म्हाका म्हणलें कोण कितें म्हणत जाल्यार भायर म्हणलें म्हणून दी म्हणलें म्हाका इतू मोग दिवपाची फॅमिली आहा म्हणलें म्हाका बेसांव धाडटा म्हणलें म्हाजी मामी डॅडी बाबा सगळें बेसांव धाडटा म्हणलें कोण म्हाका हेट कमेंट्स भायर धाडले म्हणल्यार म्हाका पडना आयज मागीर तें कोण गाय सवल्या पळय म्हाका पडना बट हांव सांगता कोणा न्हू जज कोन्नाका सगळ्याच्या लायफान अप एंड डावन आसता आमी यूट्यूबार कितें जाता आमी सांगोन सोडिता हांव सांगिता अशें अशें जालें तशें जालें म्हाजे भायर खूब आसतलीं घरान अशें
असली उपरो जाता आसतली पूण ती मनान धरून 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 न्हू तेंगे एक लेवल जाता मागीर ती फ्रस्ट्रेट जाता. हांव तशें न्हू, हांव फोडून सांगता कितें तें. आनीक म्हाजे युट्यूबर आहा, हांव तेगे विडियोज चोयता, ते हिंदी ब्लॉग्स चोयता, हांवें गोंयचे न्हू भायले ते सांगता आमी अश्यो कमेंट वायट कमेंट येता न्हू तेजे रियॅक्ट कोन्नाय म्हणून. हांव रियॅक्ट कोन्ना, हांव सांगत तुमकां जज कोन्नाका कोणा तेणी मॅगी गायली टेस्ट पिड्यार केलो. आमकां कसलें लायक न्हू तें आमी करून खाताय. तूं थोड्या उकडलेलें लायक, आमकां उकडलेलें लायक ना. स्पेशली म्हाका मागीर आमी स्पायसी खावपी मनशां, आमकां स्पायसी लायक, सो आमी स्पायसी खाता. तुमी उकडलो जाल्यार तुगे चॉयस. सो आमी कितें दाखयता न्हू रेसिपी कोताय न्हू, इफ तुका लायक जावं ना तें जाल्यार नो इश्यूज, तुमी कोन्नाक तशें तुमी कोताय तशें कोराय, नो इश्यूज. ओके. आनी पुरो चड उलोवप जालें, 7.5 मिनटां जालें मागीर बडबड काबारू जायना. सो हांव म्हाज्या युट्यूबर फॅमिली कडेन सगळें शेअर करता, सो हेंय शेअर केलां. ओके. आनी आतां थोडे दीस आहाय आमी चिंचोणे, मागीर आमी वयतलीं घारा वयतलीं. घाराय आमगे थोडें काम बी आहाय न्हू, मम्मी म्हाजे बारा हिंग उत्ता, सो ती गेले नेवरी बिवरी करपा आहाय न्हू सगळें आमगे घारा. आनी म्हाका लायट्स बी घालपा जाय. आमगे चिंचोण आजून लायट्स घालूं ना, सो थिंग मनीस येता घालपाक, सो तो येवन घालून वयतलो मनीस तो. सो तेगे शूट बी हांव नको तुमकां मागीर मे बी आफ्टर क्रिसमस बी तुमगे लायट्स बी दाखयतो आनी तुमकां हिंगच्यो कितें कोत्ता तें. पूण आज सद्या आमी हिंगा आहाय, आमी रावतो थोडे दीस. आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. तशें आमगे मागण्यांनी दवरा, तुमच्या प्रेयर्सांनी दवरा. आनी अशें आमकां कमेंट मारा, फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा मागे विडियो. आनी कोण सबस्क्रायब करूं ना तांकां सांगता प्लीज सबस्क्रायब कर न्हू, सबस्क्रायब करूंक कांय वचोना, प्लीज सबस्क्रायब कर, आमकां मोटिवेट मेळटा. बरें दिसता आमगे फ्रेंड्स मागी फॅमिली व्हडली जाता म्हणून. ओके. आनी हांव बुतकोशें आहा म्हणून माथ्यान न्हांवला, आजून केंस मागीर सुकोना, तेल घायलो माथ्यान. ही रेमेडी कसलें तेल घालता न्हू तें म्हाजे हेर एंड स्कीन केअर कोंकणी विडियो चॅनलाचेर हांव कसलें तेल यूज करता कशें करता तें तेल घालून धुता, सो थिंग चॅकआवट करूं जाता. आनी स्कीन मागीर मातशी ग्लो मारता. हांवें तोंडां मेकअप करून ना, जस्ट मातसो फिल्टर ऑन केलो आहा. कित्याक फिल्टर ऑन केला नाजाल्यार सारकें डल कशें दिसता. पूण तो ग्लो आहा तो नॅचरल ग्लो मागेलो, कांय हें करूं ना. एक ग्लो कशें येवपा जाय स्किनीचेर तर तें चॅनल चॅकआवट करा, तुमकां कळटलें. ओके. टील देन बाय गायज, गूड नायट. आतां राती कडेन एडिटींग केलें न्हू, सो गूड नायट. आनी सकाळीं कोण पळयता तांकां गूड मॉर्निंग. टील देन बाय गायज.